गोंयकारपण राखूंक आनी ते फुडें व्हरूंक आमी हे सरकारान भितर सरल्या म्हणून हांवें खूब जाणांक म्हणिल्लें आहा. हांवें ऑलरेडी हें म्हजें पोजिशन आहा. आतां तातूंत एक प्रश्न येता म्हणटा तो माड म्हणटा ताका डिक्लासिफाय करून झाडूच न्ही अशें म्हणून हें जाल्लें आनी ताजे खातीर आमी माड यात्रा म्हणून गोवा फॉरवर्ड माड यात्रा घेवन गोंयभर काना कोपऱ्यान भोंविल्ली. हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन हाजेर उलयलां आनी म्हजो असो डिमांड आसा की माड हें झाड म्हणून परतें रिक्लासिफाय करूंक जाय अंडर द ट्रीज एक्ट. हें करपा खातीर आतां एक एमेंडमेंट हाडचो पडटलो बिकॉज इट रिक्वायर्स लेजिस्लेटीव चेंज. सो हें जें आतां पळय सेशन जावपाचें आहा अरावंड 20th or whatever, हे सेशनाक तें जावचें ना कित्याक कसलोच एजेंडा थंय ना अदर दॅन पासींग द बजेट ऑर वोट ऑफ अकाउंट. पयलें सेशन हाजें मागीर जें जातलें तेन्ना माड हें परतें झाड जातलें म्हणून म्हाका मुख्यमंत्र्या कडच्यान एश्युरन्स आसा आनी तें इम्प्लिमेंट जातलें हें हांव पळयतलो. ताजेर हांव आय वील पुश फॉर इट आनी आय वील सी दॅट द कोकोनट वन्स अगेन बिकम्स अ ट्री इन गोवा एट द अर्लियस्ट एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द बजेट सेशन. विजयाच्या माड इशू विजयान म्हाका विचारलेलें हांवें ऑलरेडी ताका सांगलां दिस इज अ व्हेरी स्मॉल इशू नेक्स्ट असेंब्ली नॉट दीस. सो ग्रास आतां चेंज जातलो. The grass or misconduct or whatever it is, the necessary corrections will be done. डिवाइड करतले तुमी? डिवाइड करतले. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम